दायज वर्ल्ड फिक्शन खर्चा सर वीक्षकांक कोंकणी दायज विशेष कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. कोंकणी दायज म्हणटा आसतना कोंकणी भाशेंत, कोंकणी संस्कृतेंत आनी कोंकणी बोवारांत आमी विशेष रितीन जागोवन दवरच्यो गजाल्यो जागोवन दवरूंक जाय आसच्या व्यक्तींक काण घेवन ह्या कार्यक्रमाक येवचें आसा. आनी आयच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी एका विशेष व्यक्तीक तुमचे मुखार सादर करता. कारण इतलेंच, हो व्यक्ती फाटल्या जायत्या वर्सां तावन म्हळ्यार धाकट्या तावन कोंकणी नाटक क्षेत्रांत क्रियाळ जावन आसा, नाटक क्षेत्रांत एक सक्रीय जावन आसा. ताच्या भायर कोंकणी समुदाय, कोंकणी समाज ह्या दोनूय वर्तुळांनी हो व्यक्ती दानी जावन तांकां एक पाठिंबो जावन तालेंताचो एक आदार जावन वावर करते आसा. हो दुसरो कोणूच न्हय, आमचो आनी तुमचो मोगाल फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया. आमी मोगान ताका फ्रांसीस साब म्हणटा. फ्रांसीस साब, ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. आमच्या ह्या कार्यांत एक रूल आसा. कितें? आमकां हॅट दवरूंक ना. हॅट तर दवरना जाल्यार आपणे म्हजी गज अशी दिसता. अय्यो, 82 प्राय म्हजी, जाल्यार हे दवरल्यार 82 आसा न्हू, 28 दिसता. आनी ताका सांगात म्हणजे हात्यार आसा तें दवरचें पडटा उगोवंक. हे नासतना जायना. जे एका 40 वर्सां जाली जाल्यार म्हाका जाय पडटा, खरपूक जाय पडटा. हे आमच्या दायजाचो एक वांटो जाला. सुपर, बरें आसा. हें कित्याक म्हळ्यार फ्रांसीस साबान खंयचे वेदीर वेता आसतना या खंयचे कार्यक्रमाक वेता आसतना तुमचें एक सिग्नेचर हें फाटल्या 40 वर्सां तावन फ्रांसीस साब कितल्या वेदींनी गेल्यात, कितल्या कार्यक्रमाक गेल्यात, तितल्या वेदींक आनी कार्यक्रमाक ही दांतोणी गेल्या. प्रेक्षक दांतोणी काडरे म्हणटात. ओके, भोव खुशेची गजाल. आज आमच्या ह्या कार्याक तुमी आयल्यात. आमकां अभिमान आसा तुमच्या साधना विशयांत, तुमच्या वावरा विशयांत आमी तुमकां आभारी जावन आसा. आतां तुमी टोपी काडली उपरांत आमकां तुमचो मांडो दाखयलो तुमी. आतां तुमी एक काल म्हणटात थंय हांगा भोंवून सासचे व्यक्ती. तुमी 1 म्हयनो दुबय आसल्यार 1 म्हयनो कॅनडा आसतात, ताचे उपरांत 1 म्हयनो बॉम्बे आसतात, 1 म्हयनो खोडयाल आसतात. ही एक काल म्हणटात भोंवडी आसा पळय, आज काल कांय सुरू जाल्ली न्ही. जायत्या वर्सां तावन तुमी खास्या तावन जल्मून वाडून व्हड जाल्ल्या उपरांत तुमी केदाला कामाक लागल्यात. त्या तावन ही भोंवडी स्टार्ट जाल्या. ह्या मध्ये केस केदाला गेल्ले. पयलीं हांव नमस्कार करता मोगाळ वीक्षकांनो आनी तशेंच दायजीच्या पंगडांनो. नमस्कार, सुप्रभात, देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे केस गेल्ले म्हणजे तुमी फस्ट दिश्ट दवरले म्हणजे केसांचेर. केस केन्ना गेल्ले म्हळ्यार अळ्या हांव 1976 दुबय गेल्लो. केस भरून आसले माथ्यार, पाटी आसले, केस पुराय केले. म्हजे मुखार डेजर्ट आसले दुबय, अशें इंटरनॅशनल जालें. आनी ताका ल्हान जाण सांगणी म्हणल्या, वेन आय वेंट टू दुबय, दुबय वॉज अ डेजर्ट. वेन आय लेफ्ट दुबय, माय हेड बिकम डेजर्ट. तेज्या टोपी दवरून सुरू केल्या हांवें. लोकांक टोपी दवरूं ना, हांवें म्हाका दवरल्या. बरें, म्हळ्यार केस आसचें, केस नासतना आसचें, त्या एका मनशाचो वैयक्तीक कुडीचो गूण तो आनी हाव्याचो गूण. तातूंत विशेष कांय काल म्हणटात होगलीक उसारूंक येना, विशेष बेजार कोणाचे राग ना केस नासल्या. कार राग आसा देवाचेर बात. कित्याक म्हळ्यार देवान जाय जाल्ले जाल्यार केस दिवना. कितें जावं, कित्याक म्हळ्यार ह्याच एका कालेतीक लागून तूं म्हळ्यार पंक्च्युअल आसताय आनी तुजे स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स आसतात, पंचेस आसतात. ह्या एका गजालाक लागून तूं फामाद जाल्लो आसाय. पूण फामाद जावच्या पयलें तूं खास्यांत जल्मल्लोय. त्या एका तुज्या जल्माचो बोवार आसा पळय, तूं जल्मल्लो गांव, तुजी कुटुंबादारां आनी तुजें इस्कॉल प्राथमीक शिकाप, ह्या विशयांत आमच्या वीक्षकांक तुडी माहेत. हांव 1943 काश्या जल्मल्लो, स्वतंत्र म्हणच्या पयलें. वय त्या वय. ताजे उपरांत म्हजी माय भटकळची, नॉर्थ कॅनडा. थोडे तेंप हांव काश्या शिकलो, थोडो तेंप भटकळ शिकलो. अशें आयदा बेद जावन आसलो. मागीर लास्टाक शिकप जाल्या उपरांत हांव एक कलाकार जावची आशा आसली. 1950 कलाकाराक सांगितले की सांगायचे 1915 खंय पावलोय. नाही, 1959 म्हाका एक चान्स मेळ्ळो नळदेवेंद्र कन्नड पिक्चरांत अण्णा बसवण्णा म्हणजे पदान डॅन्स करचें. हे इंग्लीश डॅन्स न्ही, कथकली डॅन्स म्हणून ते केले. लोकांक लायक जाली. ताजे परत हांवें दशावतारान एक्टींग केलें यक्षगानान. दही महात्मे, बक्ष, नरकासुर बक्ष, भक्त प्रल्हाद आनी एक्टींग केल्या उपरांत म्हाका उमेद आयली उपरांत हांव काश्या 66 म्हाका फादर लॉरेन्स बेंडोजान म्हळें, आतां तो रिटायर्ड वचून आसा, तो म्हण फ्रांसीस नाटक बरें, फुरा सांगा म्हणजे नाटक करया.
1966 नाटक बरयलो कित्या नगर करता फादर नंबर करेक्शन केलें देवादेव 25 डायरेक्शन केलें आनी तो नाटक प्रथम काश्याकारांनी डॉल्बसोन खेळिल्लो आनी प्रथम जावन त्या नाटकांत चेडवानी नटन केलें कोडयेलांत पळय पळय चेडवान एक्टींग करनात ते पयले चेडे मात एक्टींग करता आसले चेडवान 20 घाल एक्टींग केलें आनी शाबासकी जोडलें मुखार पयलीं करतना म्हाका बगलें ही आनी मुखार या म्हूण ओके थंय थोडें नाटक केलें हांगा आनी मुंबय दीस पडटा दुबय हांवें हांगा काम केलें फेर्नांडीस कॅश फॅक्टरी 3 वर्सां आसलो पुरा बायलां कॅश्यू फॅक्टरी वय खंय आसली ती कुलशेखर कुलशेकरची आतां फुल्ल त्या हांव काम पुरो चेडवान जालें म्हणल्यार एक डिपार्टमेंट जालें शेलिंग पिलींग ग्रेडींग म्हणून तातूंत म्हाका 150 चेडवां दवरलें काम सुपरवायजर दोनी करतालो सुपरवायजर करता तांकां पळयतालो ताजे उपरांत मुंबय गेलो मुंबय बरें मार्केट आसा मुंबय व्हडले कलाकार आसले चॅनिती पिंटो लॉरन्स मेंडोजा टेबरा आसा तांच्या मदें हांवें हो नाटक केल्लो इतलो रायस चलो म्हळ्यार म्हाका डिमांड वाडलो नाटकाचें नांव कितें म्हणलें तुमी कित्याक नेगार करताय कित्याक नेगार करताय पयलो नाटक तुमचो पयलो नाटक हय 3 वर्साचो तो नाटक जाल्या उपरांत लोकांक सोबलो थंय मस्त शो जाले उमेद आयली त्या टायमार हांव बरोवंक सुरू केलें आनी पावते पावचून 30 आनी 30 नाटक हांवें बरयलें अजून म्हणसर 30 आनी 30 नाटकां बरयल्यात चार कादंबरी बरयले ते दिवाळी पैंगणाची व्हडली लोकांक लायक जाली बूक बरयले आतां पर्यंत जायती जावन वयची लेखां बरोवन आसा पळय ती जावन आसा मुखार सरलो ही नाटकाची काणी नाटकांत हांवें मस्त वगडायलां घडलें कांय ना फुडें त्या आमी गजाल्याक थंयसर उपरांत येवया या. आतां तूं काश्यांत जल्मलोय आनी काश्यांत तुका तुवें कलाकार जावन कसो बदललाय म्हणून सांगलें पूण काश्यांत इतर संगती आसल्यो वय. तुजी घरची आसली तुवें आतां तुज्या मम्मीच्या विशयान आवयच्या विशयांत सांगता ती भडकलची म्हणून उरलें तुजें शिकप खंय जालें शिकप अर्दें खंय काश्या जालें थोडें भटकल जालें मागीर केलें म्हणटा तें करस्पॉन्डन्स तयार जालो आतां खाश्यांत तुजें तें सुरवात जाली त्या कलेची जावन दी या तुज्या जिवनाची सुरवात जाली ताचे उपरांत तूं मुंबय पावलोय म्हणलें आनी तो ड्रामा काणी घेवन मुंबय पावलोय तो ड्रामा खातीरच मुंबय गेल्लो की या दिसा कामाक ना म्हाका म्हण एक्चुअली हांगा इतले कामाचे म्हाका लायक जावना ते पागे 3 दिसा 3 रुपया मेळटा आहले आतां ती व्हडले आहले ते मागीर म्हणजे भाव आसा आखयचो पूत आनी ते होनी आहा ताणें म्हाका मुंबय आपयलें आनी मुंबय पडटा ताणें म्हळें हांगा नाटक बरें चलतात तूं कर आनी तांबाड एक हॉल आसा सेंट मेरीज थंय हर एका हप्त्या सॅटर्डे संडे ड्रामा जाता आसले त्या नाटकांत हांवें कर लोकांची इतली आकर्शण लोकां केलें की लोक पिसो जालो आनी मागीर डिमांड वाडलो आनी पोरणे कलाकार इल्ले चड जाले आतां कोडयाल तुवें ड्रामा बरयल्लो आनी कोडयाल तुवें ड्रामा खेळयलो कोडयालचे कलाकार आसले आनी हो ड्रामा मुंबय पावता आसतना थंय कलाकार बदलीचे पडले तुवें आनी थंयसर नव्या कलाकारांची सोदना करची पडली हो वावर कसो चल्लो हो कशें म्हळ्यार हांवें पयलें एक यंगस्टर ऑफ काश्या म्हणून एक संस्था घडलो यंगस्टर ऑफ काश्या संस्था घडल्या उपरांत थंय म्हाका सगळे काश्याचेच मेळ्ळे काश्याचे मेळटा तांच्या ग्रूप केला हांवें तांच्या थंय एकटा सिलेक्ट केले पूर्ण नवे कलाकार बरे ट्रेन जाले आनी तांकां उमेद आसली तो नाटक सक्सेस केलो ह्या उपरांत म्हाका तांच्या वटेन 2-3 शो करचे पडले 2-3 नाटक करचे पडले मागीर भायले थंयचे प्रोफेशनल मेळटा तांकां बगले आमी फ्रांसा वटेन जॉयन जाया ओके तांणी करचे पडले देखून तांचे नांव आतां सांगलें तुमकां हांवें सॅनिथिया पिंटो जेन पिंटो लॉथीस मेंडोन्सा जो जिसा पर मेळ्ळे नाटक बरें जालो आनी म्हाका वर्साक 2-2 शो 2-3 नाटक चान्स मेळ्ळो म्हाका जाय संस्थे मस्त आसले ते तांकांय जाय हांकांय जाय नाटक बरयते गेलो बरी जाती गेली हांगा पावलो हय आतां मुंबयंत नाटक आसलो तुमचे लागीं तुमी बिजी आसल्यात तुमकां एक काम आसलें हप्त्याच्या दिसांनी तुमी कामान बिजी आसल्यात इतल्या राटवाल्या मध्ये दुबय वचचें म्हणून कशें बगलें दुबय हांव 10 वर्सां हांवें मुंबय काम केलें मुंबय काम केल्या म्हणजे तें नाटक सक्सेसफूल जालें मागीर म्हाका भोगलें की लोक त्या टायमार सुरू जाली सुरवात दुबयची पिशे म्हणून आले त्या वेळार म्हजो एक इश्ट आसलो तो पिंटो म्हणून तो एजंट आसलो ताणें म्हळें ताणें नाटक खेळिल्लें म्हजो तो म्हणून तूं वस्तू धाडटा ते पयशे कांय ना धाडले म्हाका ताणें गेलो आनी बऱ्या कामार लागलो ना म्हणना बस हय दुबय पावलोय पावलो आतां हांगा तूं इतलो राटावळी आसलो मनीस कला की तूं काळजांत मोणांत आनी तुज्या भुजांनी काण घेवन सरलो मनीस अशें आसतना दुबयची गजाल वेगळी थंयसर काम आसता काम आनी त्या काळार तुवें दुबय गेल्ल्या काळार आतांचे बरी ती काल सवलतो नासल्यो संपर्क माध्यमां नासली पूण तुवें ती आबिरूस आसा आपल्या नाटकाची ती सांडली ना दुबयंत तुजी ही काम एका सायडीन आसा दुसऱ्या सायडीन कला नाटक कला ती कशें तुवें उर्जीत केली दुबय गेल्या उपरांत हांवें पैंगणां दिल्ली हांव दुबय पावलां हांव ऑलरेडी दिसा इगर्जे कडेन मेळटा खरें सांगता
शनिबाब हांवें पत्ते म्हणून इतलो लोक जमलो आयला म्हणटा म्हणजे ताळे मान हारलो जावं चमडीच आयला म्हणटा आनी 99% सरता घर खाता बायले आसले आया वय, वय. बया सगळी जमली अशें पावसा मायला भशेन खुशी जाली म्हाका हांगा नाटक करी हांगा आमी आसा पूण तेंच्या सहकारान आमी शुक्रारा प्रजा मेळटा आसली आमकां आमी मेळचें आहलें प्लॅन करचें आहलें प्लॅन कर मागीर आमी नाटकाक पांय दवरलो थंय विगारान इटली पाद्री आहलो ताणें सपोर्ट दिलो आमी तें नाटक बरो प्रॅक्टीस करून थंय केलो लोकांचे हारी हारी लोक आयलो 2 शो जाले लगातार 3 दीस आसतना नो नाटकी या पोरनो परलोच गेलो आं हय कित्याक मुंबय मस्त नाटक बरयल्लें चेडे नाटक हांव सांगता बालदिसा आवय ती आवय होनी तूं म्हाका विसर दिल तें नाटक पयलें ते नाटकान थोडे बालदिसा म्हणलो आनी आज म्हाका फुल्यान तुका हे 2 शो करिल्ले मागीर रूच वाडटाना लोकांनी मागीर कितें दुसरें एंटरटेनमेंट घातलें तें हांवें उलयलें समजता समजता करेक्ट समजता म्हाका समजता लोकांक लोकांक समजता कित्याक म्हळ्यार तूं इतल्या वर्सां नाटका द्वारे उलयलाय तुजें नाटक उलयलात तें एका काळाची गरज म्हणटात त्या काळाक त्या काळाच्या गरजे प्रमाणे तुवें नाटक रचले आसात दुबय पावले उपरांत तो एक माहोल बदललो थंयचो एक बोवार वेगळोच आसलो ताचे उपरांत तुज्या नाटकांनी दुबयच्यो थोड्यो गजाल्यो आयल्यो आसात आतां दुबय पावता म्हणटा आसतना थंय तुका वय तूं पावसा आयलो म्हणून पुरा लोक आयलो ती गजाल वेगळी पूण थंय एक संघटन जायचें म्हळ्यार थंय कॉर्डिनेशन जायचें थंय एक नाटक उबो करचें म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान जायती वावंट आसा मुंबयची या मंगळूरची गजाल वेगळी ह्या फाटल्यान तुज्या वामटी फाटल्यान संघटन आसतलीच थोडी त्या संघटनाक उडास काडूंक तूं आशेताय तर प्रमुख थोडे आस म्हळ्यार जायती संघटना आसा म्हळ्यार फ्रांसीस म्हणटा आसतना सकड संघटनांनी आसलो मनीस सगळ्या संघटनाक सहकार दिवचो मनीस पूण तुज्या त्या काय म्हणटात सुरवातेर दुबयंत तुज्या सांगत आसली थोडी संघटना होय त्या टायमार संघटना नासली खरें असोसिएशन नासली अशेंच मेळचें आसलें मागीर आमी एक त्रिमुर्ती म्हणून संघ आसलो त्या आल्फ्रेड पक्षीकरे सिसीलबाई म्हणले आहले ते तांणी परत मेळ्ळे म्हाका ओट्टू करून धैर्य दिलो शुक्रवार हेल्प करून नाटक करून केलो आनी सगळ्यांनी सहकार दिलो ही मध्ये गव्हर्मेंट रिस्ट्रिक्शन आसली री तांणी परत वळख करून म्हाका इंडिया क्लब म्हणून तांचे कडेन पावता आमी कळयलो आमकां आदार जाय आसलो कोणी गव्हर्मेंट केलो बऱ्यान जालो ताजे पयलीं फाटीं येता येयल्लें हांव दुबय आसतना गांवांत आसतना हांवें मस्त उण्या म्हाका दिसा 20 नाटक पयलें फटाफट 10 वर्सां भितर आनी म्हज्या उपरांत म्हाका सहकार्य कश्ट जालो ना म्हणना नाटक केल्यार डिमांड आसलो ना म्हणना म्हजी बायल त्या वेळार म्हाका फोर्स काय म्हणटा आसली तूं नाटक बरी बस काम नासतना बसल्या टायमार म्हाका ते सपोर्ट केलो नाटकाच्या टायमार म्हाका इतले कश्ट आयले म्हळ्यार फायनान्शियली म्हज्या बायलेची करियर म्हळ्यार ऑर्डर दवरची पडली म्हाका ती एक दुसरें म्हाका नाटकांत दूख कितें म्हळ्यार म्हज्या नाटका दिसा म्हातारो सरबेला एक 80च्या शोआ दिसा हांव हांगा आसलो गांवांत आसलो मुंबय त्या वेळार येजमान देवा दिन जाली येजमानाचें मोर्न काडूंक गेल्यार नाटक कॅन्सल करी नाटक कॅन्सल करून हें जालें प्रोड्युसर म्हणलो आमी नाटक कॅन्सल करिना आमकां इतलें केशी करचें कितें कर भुरगीं म्हाका म्हणलें डॅडी जर तर तुका मामी सपोर्ट केला ड्रामा कर नेक्स्ट डे मोर्न काड घरांत मोर्न दवर हांवें नाटक करून दुसऱ्या मोर्न काडलें ही दुखाची गजाल कलाकारांक कुटुंबाचे सांदो जावंक पुरो ती तुमकां काय म्हणटात आदार दिल्ली सहकार दिल्ली तांकां एक गौरव दिवंक आसा आनी प्रेक्षक आसात तुजे लागीं तुजे वयर भरोसो नासलो जायतो लोक आसा कलाकार आसात तांकांय तुवें बेजारायन कळूंक ना पूण दोगांयकी इक्वल जावन तुवें रेस्पेक्ट दिवचें म्हळ्यार असले सांगत्यांनी कित्याक म्हळ्यार असल्यो जिवितांत सगळ्यांक जातात म्हणून सांगूंक जायना आमचें दूख लोक प्रेक्षक वळखना थोडे फडेन आतां त्या नाटकान सीन केलें भायर म्हणजे मोर्न घरां आसा आमी अनावन्स केलें त्या सिनेमा रडूंक घाल्लें खरो रडलो लोकांनी क्लॅप मारले की बारीक बारीक जालें म्हणून तें चिंतून म्हणजे बायल बाले घालून चिंतून रडटा म्हणून जिनियंत काय म्हणटात उडाक्स दुरज्यो जाल्ल्यो गजाल्यो आनी जायत्या कलाकारांक एक प्रेरण हें कित्याक म्हळ्यार कलेकाचो गौरव कलेकाची ती मर्यादा आसा पळय ती एका कलाकारान दिवंक चिंतल्यार तो खंयच्याय एका लेवलाक वेता म्हणल्याक हें एक जोगतें उदाहरण आतां आमी दुबय आसले हांव आनी दुबयच्या संघटना विशयांत सांगलें दायजी दुबय आनी फ्रांसीस बाबू मेकळे करूंक जायनातली ती एक गजाल दायजी दुबयच्या आजुनी ते स्थापक जावन दीत या आतांचे सांदे जावन दीत एका जमतेंत फ्रांसीस या फ्रांसीस खाच्या हांचें नांव एकपटीपणी उलो करनासतना ती जमत संपल्ली ना कित्याक असलें एक अटॅचमेंट म्हजी एक दान धर्म सोय आसा पयलें जावन हांवें माया एक चल एसोसिएशन जाल्लें लेखकाचें सिजी ताका नांव दवरलें कोले म्हणून
कोंकणी लेखक ते नाव बरं दिसना म्हणून ते नाव बरं दिसना म्हणून आमी बदली करून दायजी दिवपा म्हणून केलें बरें केलें तातूंत म्हाका मिटींग आपोवचें मान दिवचो आनी डायन डिसोजा आनी वॉल्टीन सांगला की हर एका मिटींग फडार दिता आसलो 3-4 वर्सां तो मोग दवरलो आनी म्हाका दाई जिदूबाई सांदो जावन म्हाका कळीत आसा तुमी दाई जिदूबाईचे जमत आसूं दी या खंयचे कार्यक्रम आसूं दी खंयच्याय वेळार दाई जिदूबाईक उणेपण भोगूंक नजो म्हणलें एक चिंता तुमकां आसा एकामेकांच्या माया माया सांगची गजाल सडो तशें आसता पूण फ्रांसीस जावप म्हळ्यार तो एक अविभाज्य वांटो दाई जिदूबाईचो अविभाज्य वांटो तसो जावन गेला आतां दुबयची गजाल जाली दुबयन तुमी नाटक केलें आनी दुबयंत आसतना हांव चिंत्ता तुमी मात्रो सरबेला ड्रामा सुरू केल्लो वय ताची एक सुरवात हें चिंतप कशें आयलें आनी तें कशें जालें तें आतां म्हळ्यार आमी पॉयंटाक येता आसा ह्या विशयान आमकां म्हायती दिया मात्सो रचोय पडलें पूण नाटक कशें आयलें म्हळ्यार हांवें एक नाटक हाडून आयिल्लो खंयचो कितें म्हळ्यार म्हाका दिसता दुबय जावन गतकी समाज थंय आतां एक स्टेजीर एक सीन येताना हांवें म्हण सडनली म्हळें मात्सो रचोर बेला कोणा हॉलांत बसले एकल्या तें नांव सोडाचें वोण धरलें आनी एकट्या गेलें म्हणे ह्या नाटकाचें नांव बरयलें कशें म्हूण तें बरोवन खुशी जाली ना पूण हांव पूण म्हाका नाटक 1 वर्स लागलें बातऱ्या कशें हाडचें बातऱ्याची कली कॉमेडी दाखोवची बातोर हांवून जावचें ही हितून हाडटना नाटक बरयलो 2006 सुरू केलो नाटक 90 शो पर्यंत बरें चल्ले एक 8 शो उरल्यात ऑलरेडी बूक जाल्यात गांवांत 2 शो आतां 99 आनी 100 बूक जाला ते जाल्या उपरांत हांव म्हणटा की बातऱ्याक आदेश मागताय आदेश हें पुरचें म्हणजे नाका दिवं जाय बुकलो बरोवंक सुरू केला बुकलो बरोवंक सुरू केला म्हण लक्षात ना आपलें आतां वालटी आयका जाल्यार बोमारो आतां तो म्हणून कितें तेवटें सांगता हें पळोवन नाटकाचें जावन जावन दवरला ताका बायल ना हाका घोव ना ताका बायल ना हाका घोव ना कोण हांव ना आमकां गोत्तू ना तें पळय हें पूण वालटी आतां आयकून म्हणटा आसतलो हाका कितके वर्सां आयकता करता की ना कोण हांव तुमकां करता म्हणजे अशें आसा की 82 जालीं आनी 18 वर्सां बांदता जाल्यार 100 करून आनी 100 केल्या भशेन मागीर देवाची खुशी देवाचे कडेन एकच मागणें भलायकी आसतना मरून दी बांदरे उडोवनाका कोणाक नाका त्या वेळेस हय बरें मातलो सरबेला दुबयंत बरोवंक आरंभ केल्लो ताचे उपरांत तुमी दुबयच्या त्या जिविताक दुबयच्या त्या वावराक तुमी रिटायरमेंट जाता आसतना आदेश मागलो आसा ताचे उपरांत तुमी फाटीं गांवांक आयिल्ले आसात ताचे उपरांत रिलोकेट कॅनडाक आनी पुरा जाल्ले आसात पूण तुमी खंयसरी एक काय म्हणटात स्थिरा काय म्हणटात वास्तव्य ना सगळ्यान आसात त्या देखून तुमकां आजुनी तुमी दुबयतावन रिटर्न आयल्यात या कॅनडातावन रिटर्न आयल्यात बंबई तुमी सोडला म्हणून सांगूंक जायना आतां दुबय गेले हे म्हणटात तूं हांगा तसो आयला गोतूर फ्रांस म्हणटा काश्या म्हणून काश्या म्हणून येतात केदळ आयलोय कॅनडा हे म्हणून केदळ आयलोय पळयता एक म्हयनो जालो तूं काश्या नाही आतां काश्या म्हणून पडूच गेला आतां काश्या म्हणून थोड्या कडेन पिश्या जाला तशें जालां न्ही हय मागीर तशें आसता नाटक सुमार जालें ताते गेले होय नाटक बरें जालें ते गेलो आनी हर एका सिनांत हर एका शोआंत थोडे बदला म्हणून आसतना आमच्या वॉल्टीन म्हाका बघता नंदलिकेन 10-12 बरें पळयलां नाटक तो कित्याक म्हणटा तें एक्टींग चेंज जावचें आनी बसलो आनी पळयलां देखून तें आनी तूं हें कितें म्हणटा तें उमेद आनी हें वय नाटकाची एक स्टाईल आसा कितें म्हळ्यार नाटक थोडे फावटी काय म्हणटात प्रदर्शनां जाता आसतना पॉलिश येता आसा पॉलिश ताका आमी आमच्या लँग्वेजीन पॉलिश करचें म्हणटा म्हळ्यार रिहर्सल आसचो ड्रामा स्टेजीक येताना लायट पॉलिश येता ताचे उपरांत शोज वेते आसतना पॉलिश येता आनी थोडे फावटी वर्सां वेता आसतना या गांवांक एका नव्याच्या गांवांक पावता आसतना थंयसरी आमी जायती बदलावण करची आसता आतां 100 तुवें प्रदर्शनाक तूं लागीं वेते आसाय ऑलरेडी 90 शोज तुवें संपयल्यात आतां ही एक साधन इजी ना एक ड्रामा एक प्रदर्शन करचें आमकां गांवांत आसल्यांक तें काय म्हणटात गळ्यावर येतात अशें आसतना तुवें दुबयंत बरोवंक आरंभ केल्लो ड्रामा दुबयंत प्रदर्शनाक पडलो ड्रामा ताचे उपरांत तूं रिटायर जावन गांवांक येता आसतना तुज्या फाटल्यान ड्रामाक एक आनी आयलोय आनी 90 जाग्यांनी हो ड्रामा तुवें खेळून दाखयलोय आतां दुबयचे एक्टर आनी इंडियाक येताना एक्टर तुवें चेंज करचे पडले ताचे उपरांत 100 सुवात्यांक वेता आसतना आनी ते काळी मुंबयन मात्र न्ही म्हळ्यार तूं मुंबय तुवें काळ म्हणटात बेज जावन तुवें ते मागीर तुजी वस्ती आरंभ करता आसतना एक्टरांक तुवें मुंबयचे गेल्ले आसूंक बरो पूण हे एक्टर कितले गांव भोंवल्यात म्हणना अशें आसतना एक्टर कांय तुवें बदलीचे पडले की तुका म्हजो नाटक ह्यो कोंकणी नाटक पयलो कोंकणी नाटक जाल्लो म्हजो खतार दुबय अबुधाबी शारजा मागीर इज्रायल रेकॉर्ड ब्रेक जाले 2 शो जाले इज्रायल कडेन वचना त्या टायमार तर खंय जालें की ते इतले नाटकांनी एक्टर फॉर म्हणजे हांगा जाता आसले ताका व्हरता त्या खातीर एक्टर हॅपी आहात हांव बरें ट्रीट करता आसलो हांगा
या होय आता 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 90 जालो आता 8 शो बुक जाल्यात तेच ऍक्टर येतात की या खंयी ऍक्टर म्हणजे लांब काळ 100 शो म्हळ्यार एका वर्सांनी काय एंड जाल्लो न्ही 2 वर्सांनी काबार जाल्ले शोज नाही आहे म्हणजे कला शर्यत जाऊन असा सांगतले जात त्याच्या कृपेनं पुरा कलाकार तेच एक देवाचीन जालो एडवीन बांज म्हणजे मोठे ऍक्टिंग चिडवा कर्नाटक चिडवा किती म्हणाले दोघां बदली झाले एक वेळी काजार जाऊन गेले दुसरे काजार तिसरे काजार झाला ते म्हणटा 100 करून सोडटा म्हणटा ते म्हणजे नशीब तर चेडवा म्हणल्यान ऍक्टिंग करू तिथले ते संपले सांगितले आता तेच आसात त्यांचो ग्रुप आसा पुरा सिनियर आता पुरा सिनियर्स आसात आनी वय कितले सिनियर आसल्यार वेदिकेत आसतना तुका त्या ड्रामाक कितें जाय कलाकाराचो तो पात्र तो ताणें कितें तो करूंक आसा ते त्या प्रमाणे ते बदलतात ती गजाल बरी आनी हाच्या फाटल्यान म्हणजे 100 तूं आतां कॅनडा दुबय मंगळूरू मुंबय तशेंच गोवन आसचो मनीस तूं आनी तुका राटवले मस्त आसा कार्यक्रम आसा तूं खाली कला क्षेत्र मात्र न्ही तूं सामाजीक क्षेत्रांनी जायतो आसाय ड्रामाची जबाबदारी कोण पळयते आसा हां तंत्र डेपरायज हांवूच करता आसलो प्रेक्षक मात नासलो हांव डायरेक्शन पडदे वरचे हांव करता ह्या फावटी म्हाका असलो मनीस मेळ्ळो की तन्नाट प्राय जॉय पलाडका ताणें पयल्या सुवातेर हात घाल्लो 100% हात तोच करता तांत्रीक सामुहीक वावड पडा तोच करून ताणें हात नाटक उबो केला म्हजो हात कांयच ना नाटकाची आवय हांव बापाय तो जाला कंप्लिटली ताणें इतलें म्हणटा घेवा फ्रांस बाबा तूं मुगोच बसा खाली एक्टींग करा बसा ते ताणें दिल्ली सहकार सपोर्ट कोणाचो ना बारीक तांच्या कशें वगडा तुजें म्हाका कळना तो नाटकाचो बापाय तो मातारो हांव तरबेला तो म्हणया जितले वावंड काड आतां जाल्यार हांव बसला हांगा 10 शोची तयारी चलता तो थंय कॉन्टेंट करता सगळ्यांक म्हाका तुमी करता राव हांव करता कोणाक उडी नाका तुमी म्हणटात आनी हे तेजें फोळपण हे पण ताची कला आसची तो जाय म्हूण करना ताच्या रक्तांत कला आसा हर एक ताणें प्रॉम्प्टींग जावं दी मेकअप जावं दी स्टेज सेटींग जावं दी जनरेटर जावं दी हर एक वस्तू तो सांबाळून व्हरता कांय ना प्रॉपर ते खाल्याक वळख तुजे कडेन वो प्रोड्युसर ताच्या मदीं तोच कॉन्टेंट करता त्या म्हणटा की हांव जय पलाडकाक तकली बघून सलाम करतना म्हणजे सर कलाकार तरणाट्यांक पतार कितें आसा ग्रुपान तांकांय हांव सलाम करता सगळ्यांनी माया म्हाका दवरला खंय मिसअंडरस्टँडींग ना म्हाका तो गोश्टी करता जय पलाडकार बापाय तो बापाय जाता हांव पूज जाता अशें कर फ्रेंड्स बुगत राव बरें नाका हांव करता न्ही बुगत राव शो जाल्यार आपणें हात जोडचे थँक्यू म्हणून त्या म्हणटा मागीर नाटकाचो करेक्शनी केला आनी कितें एडी केला नाटक एड करून म्हणून न्ही ती पदांची सिस्टम नाटका भितर न्ही पयलीं नाटका भायल्या पदां आसतालीं तें बरें केलां हाणें त्या म्हणटा प्रत्येक हात जोडटा ताजी वावंट बारीक ग्रेट वय जें कितें 100 प्रदर्शनाची ख्यात फ्रांसीस फर्नांडीस कासच्या हाका लागता हाच्या तितलीच ती ख्यात ती काय म्हणटा होगलीक जॉय पलाडकाक ती फावो कित्याक म्हळ्यार जॉय पलाडकाक हांव जाणा मुंबईंत ताणें कोंकणी नाटकांक दिल्लो तो आदार नाटकांक आसा केल्ली ती मांची उबी केल्ली मांची ती विशेष आसा आनी आजुनी मुंबयची रंगमंची कोंकणी रंगमंची म्हणटा आसतना जॉय पलाडकान आसतना ते आमकां चिंतूंक आसात मलगडे जायते आसात पूण क्रियाळ आसचो मनीस आनी कंटिन्युटी दवरलो मनीस म्हळ्यार जॉय पलाडका सो ताकाय आमी ह्या संदर्भार विशेष रितीन अभिनंदन पाठोवंक शकता आनी आमचो हो शो आयकता जाल्यार सगळ्या प्रेक्षका तर्फेन जॉय पलाडकाक अभिनंदन आनी मुखल्या दिसांनी अशेंच नाटक येता आसून फ्रांसीस तशें आसात ह्या संदर्भार असल्या रटावळ्यांच्या वेळारी ते नाटक बरयते आसात ताका फुडारपण दिते आसात सो हो एक सहकार बांद मुखारी वचोन दी म्हणून आमी आशेता आतां मुडकी नाटक जालो हाजे मध्ये तो जबाबदारी घेतली आतां ताका बायल नाका गोर बरयला तो ते म्हणटा फ्रांसाब तूं बरोवन दिया 1-2 सीन एक्टींग करता प्रायज जाल्या बाकी परत सांबाळटा म्हणटा हे दवरले धैर्य दिता मेल्या परत हांव उरतलें म्हणलें जॉयाचेर म्हाका धैर्य आसा आसा आनी खंडीत उरतलें कित्याक म्हळ्यार ती देणगी आसा पळय ती सगळी आमकां कळीत आसा आनी ती जागोवन दवरल्या ती अशें न्ही की ती नाटक जालो तें विसरून सोडलें तशें न्ही ती एक जायत्या काळाक जायत्या वर्सांक ती मुखार सावन वरचें ते म्हणटात ती एक कालत त्या ड्रामांनी आसा आतां 92 शोज जाल्यात मात्र सर बोलो मुख्य शोज आतां खंय म्हणून एक आमच्या विक्षकांक कित्याक म्हळ्यार ही इंटरव्यू आयकता आसतना मुखलो ड्रामा खंय म्हणून एक तांकां एक आशा आसतली आतां 91वें प्रदर्शन ओके एका तारीखेर आयतारा बोंदेल इगेरीच्या उक्त्या मैदानाचेर सांजेर 6:30 वरार ताचे उपरांत 3 तारीखेर खास्य इगेरीच्या सालांत सांजेर 6:30 वरांक आसा म्हळ्यार
फ्रान्सिस बाबू जल्मोवन व्हड जाल्ल्या गांवांत. वय ताच्या उपरांत येता 5 तारीख. वय 5 तारखेर ब्रेस्तार आसा कल्याणपूर मिलाग्रीस कॅथेड्रलाच्या सालांत सांजे वय. 6:30 वरांक. वय 6 तारखेक आसा फाटी शुक्रारा दीस हा. मंगळूर सान लुईस कॉलेजींत वय. दनपारां 3 वरांक. वय ताचे उपरांत 7 तारखेक सोनवार येता हा. सिद्धकट्टे वाठारांत वय. सिद्धकट्टे इगर्जे वय, वाठारांत इगर्जे वाठारांत. आणि सांजेच्या 6:30 वरार ह्या सप्त्यांत सिद्धकट्ट्याचे नवे इगर्जे बांदप उक्तावण जाल्लें आसा. वय, वय. सो ह्या बाबतीन 7 तारखेर सोनवारा दीस आणि 8 तारखेर आयतारा किन्नीगोली इगर्जेच्या वाठारांत. किन्नीगोली म्हळ्यार किरेंगी किन्नीगोली किन्नीगोली, जंक्शन किन्नीगोली. किन्नीगोली इगर्जेच्या वाठारांत सांजेच्या 6:30 वरार. सो तितले जाताना 96 जातात. वय ताजे मध्ये एक डेट खाली आसा हा. मुणकूर बूक जा आतां लेटेस्ट बूक जा मुणकूर तारीख काय जाला ती थंय मध्ये एक 3 तारखेक खाली आगी 3 तारखेर 4 तारीख खाली आसा. वय ते आसता सो 4 तारखेर मुणकुरांत आसा. वय वय हांव चिंता एका नाटकाचे कितल्यागी वर्सां पयलें बरयल्ल्या रचन जाल्ल्या एका नाटकाची ह्या काळार असली एक प्रदर्शनां असली एक शेड्यूल येवन प्रदर्शनां वेचे हें पयलें म्हण दिसता. आनी कोंकणींत एक विशेष गजाल आनी एक अभिमानाची गजाल आमकां. सो अभिनंदन तुमकां. थँक्यू सर. आतां 96 म्हूण दिसता हांगा. वय 2 शो मुंबय जाल्यात बूक जाल्यात. आं. 99 शो मुंबय आसा. 100 शो म्हाका दिसता मोस्टली बसरी कट्टे खंय ते बसरी कट्टे प्रमोद पिंटोचे प्रमोद वय ते बूक जाला. उलयता 100 जाल्या उपरांत देवाघरका मागीर मुखले पुरा वय जॉय 100 जाल्ल्या उपरांत आसा न्ही ताची बायल ना कोणाक ते. ते तो सांबाळता कोण जॉय सांबाळता. ताजे बायले तसो म्हणटा. सो पानसाहेबाच्या लिखणेत म्हणून हास्य नाटक ताका ते निरंतरता आसा. वय. मुखल्या दिसांनी मुखल्या वर्सांनी हे नाटक प्रदर्शीत जातले. आता नाटका विशयान सांगलें कलाकारा विशयान सांगलें ते खंयसर जातात म्हणून आमी उलयल्या. आतां तुमकां एक एनर्जी म्हणून जायची आकापुरा. आमकांच एक ड्रामा बरोवन काडटना या 2 ड्रामा निर्देशन दितना आमची एनर्जी दिवची आसता. ते सादारण एक काय म्हणटा सामान्य गजाल म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार तशें आसता. आतां संवसार राटवले तशें आसता. पूण तुमची एनर्जी आजुनी कांय 15 वर्सां पयलें हांव दुबयंत पळयतना तशेंच आसली. तशें परत तुमकां बंबई मेळ्ळा हांव थंयसरी तुमची एनर्जी तशेंच आसा. आज हांगासर स्टुडिओ आयल्यात अशेंच आसा. तुमी आतां नाटकाचे नांवां सांगलीं नाटक खंयसर चलतात म्हणून सांगलीं तोच हुरूप तोच उत्साह तुमचें थंय आसा. हाचे फाटलें सिक्रेट कितें? खरें खरें कांय ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सोडी फुगडीक म्हणना हांव भगत म्हणना सोरो सिक्रेट कांय ना म्हाका. खंयची खंय मुजीकच विजीट दिवचें प्रेक्षकांक नाटका पाड चिंतचें. आतां ह्या वॉट्सॅप आयल्यान इल्लें बरोवचें फाटी पडलां म्हणजे की वॉट्सॅप पिशें चड जाला मॅसेज धाडचे पुरा. कसलोय हुरूप ना. एक उमेद की म्हाका करचें तीच उमेद प्रेक्षक ना म्हणना. आतां पाद्रे म्हणटा नाका ते नाका उमेद मोडटा पळय कोणेय ना म्हणून ना. ही आमीच बूक केला शो ताणीच तयार दिल्या आनी आमी आमच्या कडेन आमच्या खर्चार लोकांच्या आदारान हो नाटक मुखार सरला. वय तशें जाल्यार तीच ती उमेद म्हणटा सांगितली दुसरी काय सांगूं जायना प्राय कळना. वय उमेद म्हणटा आसतना ती आसा तुमचे वय, लागीं. आसा. ती आमी सगळ्यांनी प्रेरणा जावन घेवचेच आसली. पूण तुमी नाटक केल्ले आसात आनी नाटक पळोवचो प्रेक्षक आसता. वय आनी प्रेक्षकांत वेगवेगळे वर्ग आसतात. एक तुमच्या अभिमानान नाटक पळोवचें आनी एक नाटकाच्या अभिमानान नाटक पळोवचें आनी एक तांकां कशेंगी ते खोडी काडीचे प्राणी साहेबान कालिंगी बरयलां तातूंत कांय पिढी हांवें सांगाचें तशें विमर्शक वेगवेगळे आसतात. थोडे वैयक्तीक जालोवंकचे वय. विमर्शक असतात. थोडे नाटकाच्या बरेपणा खातीर नाटक क्षेत्राच्या बरेपणा खातीर विमर्श करचे असतात आनी थोडे आपणाक कितें बगलां ते मात सांगचे असतात. वय. तातूंत 2 कॅटेगरीच्या विमर्शकांक आमी एक्सेप्ट करीत कित्याक म्हळ्यार नाटकाच्या बरेपणाक सांगचें अशें जालें तशें जालें इल्लें मातशें बरी करीत जालें तर म्हाका अशें बगलें तांचें बगाप सांगचें. दुसरें ना फ्रांसीस साहेबान अशें करूं जाल्लें हें समानय हें बरें जावना म्हणून ते तुमी कितलीं प्रदर्शनां केल्यार तेंच सांगते असतात. असले एक विमर्श तुमी फूड केल्ले आसात की आनी असले विमर्शांक तुमी कितें जाप दिवंक शकता? वय कितें कोते म्हाका विमर्श मस्त आयले नेगेटीव विमर्श मस्त आयले की नाटकान डबल मिनींग आसा बरें ना मागण्यांक मार आसा ते मस्त आयले. हांवें चिंतलें म्हाका मार पडलो पूण म्हाका पयल्यार जीव आसतना पयल्याच्या हाणे एडिटरान म्हणलें LMD कोता फ्रांसीस तूं उतर सांगता बोगोडतले बोगोड फातर मारनाका सुण्याक तूं गचरो कांय जाप दिना जाप दिवचें लांब पडटा तें तूं कोणाकूच आज पर्यंत जाप दिवना कोणाकूच जाप दिवना. आनी ते विमर्श समजून नेगेटीव आयल्या म्हणून प्रेक्षक चडलो काल ह्या साई पळय ह्या हो कितें अशें चडलें म्हाका बरेंच पडलें. प्रेक्षक ताणें काडलें बरें पडलें. आज ताका पळय ताका म्हळ्यार त्या मनशाक तो जीव आसा ते पेपर बंद जाला ताका म्हळ्यार हाडलें तुमी दिल्ले ना तुमी नाटकाचें हें प्रेक्षकाचें उमेद चडली आनी नाटक जीव आसा.
बस ते मागीर कोणाक नेगोटिव्ह केल्या बरें प्रेक्षक वाडते गेले पळय काय पळया ते खंयचे पिक्चर आयिल्ले खंयचे म्हाका उतरां इंग्लीश पिक्चर आयिल्ले सुम्याच्या विशयान बिस्पर अनावंस केल्ले मुंबयन पिक्चर पळोवचें न्हय म्हणून लोक लिप येता क्रिस्तांव पळय काय आसा म्हणून म्हणजे नाटक थंयच चडलें. कोणाक कितें मान दिवंक आसा, कितें गौरव दिवंक आसा, कितें मोल दिवंक आसा त्याच प्रमाणे दिजे. ह्या कलेच्या क्षेत्रांत कलाकारांनी आनी कोण डायरेक्टर आसूंक पुरो, रायटर आसूंक पुरो, तांणी एक मोतीक दर्जाल्ली गजाल आनी तुमी ती सारके रितीन पाळला. त्या खातीर आज हो ड्रामा 100 प्रदर्शन म्हणसर पावला. हे 100 तोणे म्हळें तें बरें ना हे म्हळें 90 पाद्रेंनी पळयला, 90 पाद्रेंनी पळयला सगळ्या कोरियनांतले आनी बेंगलोरचे हर एक जे फ्रिकेशन जाला जागेच ना करूंक 100 करूंक. दिल्ली जाला, पुणेय जाला. तितलें आसतना म्हाका आनी लोकांनी सपोर्ट मेळ्ळा. थोड्या कडेन 2 पडी पुरान 2 पडी केला. गांवांत हांगा सिटी भितर 5 पडी जाला. लोक आयले ना म्हणटा त्या म्हणटाक लोकांक प्रेक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सहकार दिल्ल्याक नाटक केल्याक. नाटक मदें बंद पडून आयिल्लें परत तें सुरू जाल्यात. ह्या फिल्मां सुरू जाल्यात. तुमी एक फिल्म काडला खबर आयकलें आनी बरी चलतात म्हणजे आतां लोकांक पयलीं तुळूच चलताली फिल्म आमची येनासली. आतां आमची म्हणटा इंटरनॅशनल जालात आमी कोंकणी त्या म्हणटाक देवाक गर्गा. फिल्मां म्हणून उडास काडटा आसतना म्हाका एक विचारया म्हणून बघचें आसा. तुमी नाटक बरयल्ले आसात, कादंबरी बरयल्यात आनी कादंबरी जावंक पुरो, नाटक जावंक पुरो, तुमी सक्सेसफूल यशस्वी जोडल्या. आनी इतले सिनियर जावन आसतना सडवत एक तुमकां एक कोणी एप्रोच जाल्लें आसा की फिल्मां तिशीन कित्याक तुमी तुमची एक चिंता पाठोवंक नजो, फिल्म बरोवंक या फिल्म निर्देशन करूंक या फिल्माच्या नटना कित्याक म्हळ्यार तुमकां तिनी संगतीन तुमचें तें कॅलिबर आसा पळय तुमकां आसा तें. सो तुमच्या राटावल्या मध्ये तुमकां हें जावं ना की न्ही तुमी जावन हें करचें नाका सद्याक इतलें पुरो म्हणून चिंतलें आसा. ना एक्चुअली गात आसा न्ही ते नाटकाच्या क्षेत्रांत हांव जिवाळ जाला तांतूं उरो न्ही म्हूण बघलें. आनी म्हणजे पुतान म्हाका म्हळें डाडा तुका नाका फिल्माचेर प्रॉब्लेम, तूं नाटकांत फेमस नाटकांत दवर. नाटक फेल गेलें पिक्चर काडून जावं ना तुका तें बरोवंक पडटलें. देखून हांवें पयस दवरलें म्हाका लोकांनी एप्रोच केला एक कोणी बरी हांव पिक्चर काडटा फायनान्स आमी पळया वांट्याकर म्हणून तो दोगांच्या घरांनी पूण ते सांगले मुखार येवना पण तेंच्या हांवें रवयलें. पूण आतां जाली म्हाका आशा आसा की एक फिल्म जाय फिल्म पिक्चर ही आतां 100 कडेन नाटक जालें 1000 लोकांनी पळयलो तें फिल्म ते पळयता जातलें फरक जाता पळय. आतां एक परिस्थिती आसा थंय रिलां धाड ते हें धाड देखून जाता म्हणून पळय आतां आसात तुमचे तरी आसात पळय तुमकां ती स्टोरी पळोवन दिना तुमी करा स्पॉन्सर पळय आजकाल स्पॉन्सर बरें मेळटात ना म्हणना. वय वय तशें भोव खुशी म्हळ्यार तुमी उलोवची हर एक उतरां तांतूं एक वजन आसा, तांतूं एक वॅल्यू आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां सांगले फिल्माची गजाल सांगली तुमी नाटकांत आसात, नाटकांत लोकांनी तुमकां एक्सेप्ट केला वय वय तुमकां तो घास सोडूंक तुमकां मोडना म्हळ्यार मुखारी तुमी त्याच दिशेन समकतात. आनी व्हडली प्रोजेक्ट करता फिल्म म्हणटा आसतना व्हडले प्रोजेक्ट आनी तुमी 4 फावटी चिंतिचें पडटा आनी ताच्या फाटी मुखार जायत्यो गजाल्यो आटापून आसतात आनी त्या दिशेन तुमी काडचें मॅट आसा पळय तें जायत्या जाणांक एक प्रेरणात्मक म्हूण येता आनी तांकांय जायतें शिकोवंक मेळचें तशें तें मॅट. आतां आमी आमच्या उलोवपाच्या अखेरच्या हंताक येवन पावल्या. ओके हांवें आतां सवालच विचारना जाल्यार तुमकांच उलोवंक सोडलें तर तुमी कितें उलयशे आशिल्ल्यात? उलोवंक जें जालें हें नाटक चलतना म्हणजे हांगाचे लोंबी रावता इतले शोमेर जायत की एडिटो प्रायर कशें करीन. ओके आतां तुमी इंटरव्यू घेतात काल म्हाका तें हांगा आपयलें आनी खंयचे विश्व कोंकणीचे हांणी व्हडले एवॉर्ड दिला ते एवॉर्ड काडूंक वचूंक दरवर्स जाता हांव जातलें. पूण हांवें तें म्हणचें लोकां कडेन हांवें केल्लें काम तुमकां मेसवालां तर हांव तुमकां मेसवालां तर तुमकां कांय तरी म्हाका दिवचें पडटा तर हांव जीव आसतना दिया मेल्या उपरांत म्हणजे समाज कितें पळयता वाचूंक हांव आसतना हे लोकांक संदेश सारकें. मेल्या उपरांत तो बरो आसलो कितें बरो आसलो एक्टींग करता नाचतालो बारी मेल्या कोण ना आसतना तो ल्हान तो मान म्हाका म्हळ्यार फुलां हारान दिवचें ना एक शिवक पळोवंक येया इले विशय करा तेंच ताच्या वरतो मान दुसरो खंय ना. नाटक जाता नाटक पळोवंक घेवचें काय म्हणटात कार्यक्रमान ते जाता आसतना थंयसर येवन मेळचें ताच्या वरतो मान दुसरो ना. अशें पुरो म्हणटा आसतना एक गजाल हांव विचारूंक नाटका विशयांत तुमी म्हणलें आनी आमकां ताची जाणवाय मेळ्ळी. तुमी हाच्या भायर सामाजीक जावन तुमी जायतो वावर केला एस्पेशली तुमी दिल्लें दान तुमी खंयसरी
त्या विशीं तुमी उल्लेख केल्लो ना तुमी सांगूंक आसना तुमकां तुमी एका नाटकाक स्पॉन्सर केल्यार तुमकां ती वेदिकार आपयतात एक बुक्को दितात ती गजाल वेगळी त्या म्हळ्यार तुमकां मान दिवचो पूण ताच्या भायर तुमी शिकपाक जावं दी पिडेस्तांक जावं दी आनी जायत्या संगत्यांक तुमी दान दिल्लें आसा हें तुमी कशें मॅनेज केलें कितें म्हळ्यार तें आमकां कळीत आसा तुमकां तुमचो लागशिल्ल्यान फाटलो करचें आमकां कळीत आसा हें कशें तुमी मॅनेज करतात आळ्या थोड्यांक चेडवाचे पयशे आसता पयशे आवडटा थोडे सोऱ्याचे पयशे आसता सोयरे पण हांवें तशें करूं ना हांवें त्या लोकांक गुपीत शिकपाक हेल्प केला थोड्या चेडवांक थंय नर्सींग करतल्यांक ताजे उपरांत शिकतल्यांक आदार थोडे आदार इचरला मुंबय दुबय लागले 100 लोकांक हांवें पार्सल व्हडली पार्सल धाडला फ्रेश न्यू आयटम दुबळे घरा हर एक वस्तू ती खुशी जाता ती आतां मागतात पयलीं म्हाका आनी एक चेडूं मेळ्ळें म्हाका ओके येवन मी पांय बेसांव गेले कोण पळयता वळखून हांकां तें गोतून गे हांव टी.बी. पेशंट आनी वखदां म्हाका तुमी वखदां धाडली आनी पयशे धाडले हांव टी.बी. पेशंट बरें जालां हांवें व्हरून पयशे बिशीन घाला शिंवचे तुमी धाडले पयशे हांव शिंवता म्हणून खुशी जाली ताणें उणाच रामाक उणाच ना तें दिल्लें दान गेलें म्हणटात तें उणाच ह्या हातान दिलें तें उणाच हांवें मस्त दान दिना म्हणून ना संस्थ्याक दुबयात इतले संस्थे आले बंदी फेस्त ताचे ड्रामा आसा हे कडेन हांवें ना स्पॉन्सर आतांय सरतात आतां गजाल सांगता हांवें गांवांत काश्याय घर बांदलां तांदूळ फ्रांसीस बिल्ला म्हणून बरयला एकलो म्हणटा तुजे कोंकणी मनीस साहेब तूं बिल्ला कितें पळय फ्रांसीस घर म्हणून ना साहेब तशें न्ही हांवें कित्याक म्हळ्यार आतांय म्हणून स्पॉन्सर मागता रिटायर जावपाक हांवें कितें पळयलां म्हळ्यार पुताक म्हणा पुता हांव जर बेलो कोणी दान मागूंक आयले ते म्हणलें काड फ्रांसीस इल्ला आनी फ्रांसीस मुखार ना थंय विचारनाकात देखून ती खुशाली उदकान विचारलें आतां विचारता पण आमच्या काय उडास काडटाय की तें तुमचो एक गूण तो आनी लोकांक कळीत आसा तुमचे लागीं विचारल्यार तुमी खाली हातांनी पाटी धनात म्हणली एक गजाल आतां दान जालें कळा जाली तुमचे कुटुंबा जिवीत जालें वावर जालो हें सगळें मदें आतां तुमकां थोड्या जाणांनी एक हास्यात्मक रितीन रेफर करचें आसा थोड्या भाशणां करतना जावं करो या थोड्या स्किट्टांनी जावं करो फ्रांसीस फेर्नांडीस काश्याचे ताचे थोडे जोक या ताणें खंय सांगिल्ले थोड्यो भाशणांतले थोडे कुडके या थोडीं उतरां हें पुरा तुमकां असं आयकताना कशें बघताय आसा खुशी बघता मग आणि उडास काडटा इन्सर्ट करून हांव बघता उलय रे म्हणटा जांतोडी काडू म्हणटात गेल्या पळय आतां पोरक्याडे समेत गेल्लो 15 खंयच्या विलफिनेट आले कल्याण तांतडी काडू मारू पळय काडूंक गई खुशी जालो पळय आमचो मॉडेल म्हाका चेअरमॅन आसा तो गेले आपयता म्हाका तांतडी काड म्हणटा तांकां खुशी जाता पळयतना बोर मांड्याचेर मुगयतना ते आनी उडास काडटे आसतात पळय उडास काडटे आसतात तुमकां लोकांनी खंयच्याय रितीन जाल्यार व्हडली पॉझिटीव जावन चिंतचे आसा पळय ते तुमी पॉझिटीव जावन हांवें हेड दवरला अशें जर भारी फालतू दिसता दोन सोय जाली जावन सोय जावन गेली आतां आमच्या बरोवली धांव भोंवतना धांव काडनात तो पळय मेळ्ळो तो कोण तो तकलो साहेब फ्रांसीस कोण फ्रांसीस तो हेड दवरतलो की ते हेड कॉमन जाला कोणी घालना हांवें मात घालचें आयडेंटिटी कार्ड जाला न्ही सो बरें जावन दी आनी कोंकणीन तुमी जायती आयडेंटिटी रचल्ली आसा तुमकां तुमचीच म्हणली एक आयडेंटिटी आसा कोंकणींत आनी लोक तुमकां वळखता तुमच्या नाटकां खातीर तुमच्या समाज सेवे खातीर आनी तुमी ते एक्टीव आसचे तुमी म्हळ्यार सडा वचून कार्यक्रमांनी आपयल्ल्या थंय तुमी ना म्हणना आतां थंय पावतात कशें म्हण करून ते पावतात आनी एक संवसार व्हडलो आसा तुमचो कितें म्हळ्यार कॅनडा दुबय मुंबय मंगळूर म्हणून अशें सकट आसतना माथेरान सरबला नाटकाची 100वी प्रदर्शनां बेगीनच जावंचेर आसात ह्या तुमच्या एक म्हत्वाकांक्षी काय म्हणटात योजनाक आनी स्वप्नाक आमी अभिनंदन पटयता नेक्स्ट नवो नाटक अशेंच 100 प्रदर्शनां जावन दी आनी जॉय पलाडका आसा तो खंडीत त्या दिशेन समकतलो म्हण हांव चिंता आनी तुमी अशेंच हांसोन फुडफुडीत काय म्हणटात उत्साह बरी जावन आमचे मदें आसा जे लांब आवदेक आमचे मदें आसा जे आनी आमकां प्रेरण दिजे म्हणून हांव सांगूंक आशेता आनी आमच्या ह्या स्टुडियोक येवन कोंकणी दायज ह्या कार्यक्रमांत तुमचें जिवीत तुमचे अणभव आनी तुमची भोगणां उसरल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा अक्रेक येदलोच तुमी एक संदेश दिलो प्रेक्षकांक कितें सांगूंक आशेता अक्रेक प्रेक्षकांक म्हणटा आज मायभास इंटरनॅशनल जाल्या बुंती फेस्त मायभाशे फेस्त सगळे संवसारांनी करतात 169 कंट्रीज वचून भोग दवरा हांव कितें कॅनडा गेल्लो थंय कोंकणी भाशेक भारी मान उणें म्हूण ना आसामान ना म्हूण ना थंय कोंकणे शिट्टीचे तांचे फेस्टिवल बरी हावसफूल जातात बरे आमचे लोक काय बुंती फेस्त 500 लोक येतात जेवतात वेतात आनी कोण थंय तरणाटे येनात तांकां कोंकणी भास नाका पूण एक म्हणटा हांव कोंकणी म्हणटा दोगी नातो आसात एक डॉक्टर करता एक शिकता थंय दोगी कोंकणी प्रेमी आनी ते
आजी जावन शिकले कोण आतां म्हणजे फुल्ल सकाळी कोंकणी उडी आता पळय जावन कोंकणी उडी बरी कोंकणी उडयता बरी आनी करेक्शन करतना मागीर विचारता आबा कशें करेक्शन करचें हांवें कशें म्हणचें म्हूण आनी आतांय म्हणा तुजी कोंकणी भाशेन तूं आमकां ती व्हिडियो धाडली आमकां म्हणून देखून त्या म्हणटा कोंकणी भाशेन म्हणजे सगळ्यांनी आमची मायभास विसर नाकात मायभास विसर नाकात मायभास माय आनी मायदेश हे तीन उडास दवरा आनी आमकां समेस्ताक सहकार दिया ह्या पोरण्या म्हाताऱ्याक आनी तरण्या म्हाताऱ्याक सहकार दिवं मुखेल नाटकाक त्रास दिया कित्याक आज नाटक उणें जाल्यात नाटक उणें बस जाल्यात जावं दी ते आसात तरी जातात म्हणजे एकच आशा की ह्या म्हाताऱ्याक सांबाळा खंडीत खंडीत. कोंकणी समाज कोंकणी समुदाय तुमकां काळजामणांनी जागोवन दवरतलो काळजामणांनी जागोवन दवरल्या पावणात नाटकांक सहकार दितलो नाटक जायत्या वेदींनी प्रदर्शीत जातले म्हणल्यार आतां भरवशान परत एक फावटी तुमकां तुमचो आभार म्हणटा ह्या कार्याक आयल्या खातीर देव बरें करूं स्टॅण्ड बेळाच्या स्टॅणी साहेबाक तुमकां केन्ना फोन करता म्हाका रिप्लाय येता आतां मल्याळान म्हाका कळटा इकुरा भास उलयता हांव त्या खुशी येता ती भास आयकताना म्हाका बघता की रावता हांगा भास तशी खंयची वयची मल्याळ्या म्हणटा म्हणून अशी तुमचे उमेद दवरा तुमच्या बापाच्या नांवान येतलो पयलीं पळयतलो हांव आनी पळयतलो बारी बरें जालें म्हाका इंटरनॅशनल खबर मेळ्ळ्या थंय वय देव बरें करूं येदोल म्हणून सर कोंकणी दायज कार्यक्रमांत आमी आज फ्रांसीस फर्नांडीस कासिया हाच्या सांगात एक कुशलभरीत तशेंच जाणवयाची आनी भरमाची एक मुलाखत केल्ली आसा मुखल्या हप्त्यांत मुखल्या कार्यक्रमांनी मुखल्या एपिसोडांनी दुसऱ्या कोंकणींत दाय जावन लेखच्या मान्यता संगी परत मेळटलो बाकी आसा की एक ओके एक ट्रेडमार्क ते नातल्यार फ्रांसीस साहेबाक काल म्हणटात संपोवंक साध्य म्हणल्यार आराम बी तशेंच करचें ताणें सो परत एक फावटी सर विक्षकांक देव बरें करूं दिनवास.